Jade and Sian were there. Okay, yeah, praise God. Doy dampia. Mogelo Papa Jesu Christa पवित्र आत्म्या तुका दिनवासता पयले सुवातेर ह्या आख्या दिसा तुवें जी शिंकोण आमकां दिल्या ताचे पासत ताजे वयन आमी तुका दिनवासता तुवें आमकां हें काळीज दिलां तुका सोदूंक तुवेंनूच आमकां आमच्या नांवान उलो करून ह्या जाग्यार हाडलें तुजो तावो आमी आयकला देखून ह्या जाग्यार आमी आयल्या कित्याक आमच्या काळजान एक ती बूक आहा आनी एक तान आहा तुजी वळख घेवंक तुजें उतर जाणोवन घेवंक तुजें उतर शिंकोंक कित्याक आमी पळयलां आनी आमी शिंकल्या तुजें उतर कशे भशेन दिसपट्टी आमकां घोटाय दिता धीर दिता दिसपट्टी जिवीत आमचें जिवंक आमकां आदार दिता आनी ह्याच उतरांतल्यान आमकां जाय ती सोडवण मेवल्या हाचे पासत मोगला बापा तुका दिनवासता ह्याय वेळार तूं आमचे सांगाता आमचे भितर आहाय आनी आमचे कडेन उलयताय पवित्र आत्म्याचे पदवेन म्हणून हांव तुका दिनवासता जे शिंकोणेची आमकां गरज तुज्या उतरांत जें सोत आहा तें सोत तूं आमकां उगडें कोत्ताय तें स्वताची तूं आमकां समजणी दिताय म्हणून हांव तुका दिनवासता आनी ह्या वेळार तुवें आमचीं काळजां आनी आमचीं मोनां तुजें उतर समजून घेवंक ते उतराचें बी आमच्या काळजांत रिगोवंक तुवें आमचें मन आमचें काळीज उगडें केलां म्हणून हांव तुका दिनवासता पवित्र आत्म्या तुका दिनवासता ह्या वेळार तूंच आमकां उतरां दिताय आनी तूंच आमचीं मनां उजवाडायताय देखून मोगलो बापा हे मागणें हांव कोत्तां आमच्या क्रिस्ता जेजूच्या नांवान आमेन प्रेज गॉड ओके एक क्वेश्चन विचारता ओके केन्ना आतां तुमी जायते फावटी आयल्या हांगासर ब्रदर तूं ऑनलायन बी आयकताय ओके सो तुवें खंयसर तरी आयकलां आसतलें की जेजून ओ देवान आमचे पासत जाय तें बरें केलां आनी ताका आमचे पासत बेसांवां दिवपाक आमकां बेसांवांनी भरपाक ताजी खोशी वय आयकलां तूं आयकलां ब्रदर वय न्हू देवाक खुशी आमकां बेसांवांनी भरपाक ताका नाका की बेसांवां फाटीं दवरलेलीं सगळ्या बेसांवांनी भरलेलीं एक बेसांवांनी भरलेलें जिवीत जिवपाक देवाची खुशी पूण ती बेसांवां आमकां कित्याक पळोवंक मेळना गे ओके ओके आनी कित्याक लागून गे देव आतां सगळीं देवान आमकां बेसांवां भरलेलीं आहा आय थिंक फर्स्ट सेशनान आयज आमी शिकतालीं एफिशियन्स 1:3 सगळ्या वरदानांनी सगळ्या आत्मीक वरदानांनी देवान आमकां भरल्यांत वय पूण ती वरदानां ती बेसांवां आमच्या जिवितांत कित्याक पळोवंक मेळना गे हो मेवतात हांव म्हाका म्हणटा विचारता मेळोन हाल्ले भाशेन म्हणून मेवतात जाल्यार सांगात मेवता सगळीं जीं बेसांवां आमकां देवान दिल्या सगळ्या बेसांवांनी जीं आमकां भरल्या तीं सगळीं बेसांवां आमकां पळोवंक मेवता जरी तर मेवना जाल्यार तीं कित्याक मेवना सो तें ओके तें एक खंयसर तरी पातोक आहा सो तें पातोक त्या बेसांवांक आडावन दवरता बायबल वाचना ओके सिस्टर म्हणटा ते भाशेन देवाच्या उतराचें नियाळ करिना जोशुआ 1:8 म्हणटाली ओके ओके हांव म्हणिना हे आन्सर करेक्ट ओ रॉंग म्हणून ओके ते पळोवया आन्सर करेक्ट ओ रॉंग ते सिस्टर बेसांवां आमकां पळोवंक मेळना कित्याक आमी जेजूचें उतर परगट करिना वय आनी कित्याक लागून I think I missed your answer, sister. कितें तरी म्हणलेलें I think I got distracted.
ओके, जरी तर आमी म्हणटा ही बेसांवां आमकां पळोवंक मेळना आमच्या जिवितान, कित्याक आमी जेजूचें उतर पुरगटिना, कित्याक आमी दिसांनी रात त्या उतराचेर नियाळ करिना, कित्याक आमी बायबल वाचिना, जाल्यार ही बेसांवां न्हू बेसांवां जायना, तो रिवॉर्ड जाता. कित्याक आतां पळय, आमचें मन खंय वता, ती आमकां बेसांवां मेळना कित्याक आमी कितें करूंक जाय तें करिना. पळय, तर हाजो अर्थ कितें जाता, बेसांवां मेळपाक आमी कितें तरी करूंक जाय. जावं उतर बायबल वाचूंक जाय, प्रिचींग आयकूंक जाय, देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक जाय, देवाचें उतर परगटूंक जाय. तर ती बेसांवां मेळपाक आमी कितें तरी करूंक जाय. वय, आतां तुमी तुमच्या जिवितान काम केलां आसतलें, वय, कितें ना कितें ल्हान बारीक काम तरी केलां आसतलें. ओके, तें काम करून तुमकां पयशे मेळल्या ना? कहलें काम घरचें तुज्या घरचें काम न्हू, भायर वचून घरच्या कामान पयशे मेळना. हय, भायर वचून कहलें काम, वय न्हू, काम केलें ते पयशे मेळता. आतां ते पयशे तुमकां बेसांव म्हणून मेळता वा तें काम केलां ताजें फारीकपण म्हणून मेळता? आमी तें काम केलां म्हणूनच तो आमकां एक रिवॉर्ड कहो. वय, तर देवा कडल्यान जी बेसांवां मेळटा तिवूय तोल्लींच काय. कित्याक आमी आतां जरी तर आमचें मन जाता की आमी बायबल वाचिना जाल्यार आमकां बेसांवां मेळची ना, ते बायबलाचेर उतराचेर नियाळ करिना जाल्यार ती आमकां बेसांवां मेळची ना, उतर परगटिना जाल्यार आमकां ती बेसांवां मेळची ना. जाल्यार अशें जायना की बायबल वाचप, देवाचें उतर परगटप, ते उतराचेर नियाळ करप, आमी एक काम करता आनी ती बेसांवां मेळटा तें आमकां त्या कामाचें फारीकपण मेळता कशें? कितें तरी केल्यार आमकां ते एक सॅलरी मेळटा, पागार मेळटा. तर बेसांवां त्या पागारा भाशेन काय? जाल्यार आमच्यांनी कशें म्हणोंक जाता की जरी तर आमकां ती बेसांवां आमच्या जिवितान पळोवंक मेळना, ताचें कारण आमी बायबल वाचिना, ऑर कितें म्हणलेलें आमी, बायबल वाचिना ऑर देवाचें उतर परगटिना. वय, मागीर तें एक तो पागार कसो जाता न्ही. सोत म्हणटा तें बायबल आमकां सांगता की देव जी बेसांवां दिता तो आमकां एक पागार कसो दिना, कित्याक ताजी जी बेसांवां आहा ती आमच्यांनी केन्नाच जोडूंक जायत ना. जाल्यार आमी कितें करून ती बेसांवां आमच्या जिवितान येतलीं म्हूण चिंतप एक फाल्स चिंतप. कित्याक देव आमचें काम पळोवन, आमचीं कर्तुत्वां पळोवन आमकां बेसांवां दिना. देवान आमकां ती बेसांवां एक फुकें देणें कशें दिलां. कित्याक जरी तर आमी एफिशियन्स 1:3 एफेसकारांक बरयलेली चीट जरी वाचली, पयलो हावेसवर आनी 3री ओळ, एफेसकारांची चीट पयलो हावेसवर 3री ओळ म्हणटा, जेजू क्रिस्ताच्या देवाक आमच्या सुमयाच्या त्याच बापाक वाखाणुया आनी दिनवासुया. कित्याक क्रिस्ता सोवें आमचेर सोर्गींचो आपलो आशिर्वाद आनी सगलीं आत्मीक वरदानां तो सुबापणान देंवयत आसा. हांगासर न्हू पळय, एक क्लॅरिफाय करता, लास्ट लायन म्हणटा तो सुबापणां, सगलीं आत्मीक वरदानां तो सुबापणान देंवयत आसा. कोंकणीन तें देंवयत आसा जाता, म्हणजे तो एक दीत आहा. पूण एक्चुअली आमी ओरिजिनल ट्रान्सलेशनान वाचलें ऑर इंग्लीश ट्रान्सलेशनान पासून वाचलें जाल्यार इंग्लिशीन आमकां म्हणटा की ताणें आमकां आत्मीक वरदानां सगलीं दिल्लीं आहा,
गॉड हॅज ब्लेस्ड अस विथ एवरी स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग. जोरी तर आमी म्हणटा तो देवूयत आहा जाल्यार ताची इंग्लिशीन जावंक जालें ही इज गोईंग ऑन ब्लेसिंग. बट इंग्लिशीन तें म्हणिना. इंग्लिशीन म्हणटा ही हॅज ब्लेस्ड अस विथ एवरी स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग. म्हणजे ताणें सगळीं आपली जी आत्मीक वरदानां आहा ती आमकां दिल्यांत, ऑलरेडी दिल्यांत, वा दिल्लीं आसात. आमकां जोरी तर ती आमकां पळोवंक मेळना जाल्यार आमी विचारूंक सारकें ती खंय आहात ती, खंय आहात ती. जोरी तर बायबल तर केन्ना रॉंग कांय सांगिना. कित्याक तें देवाचें उतर रॉंग जावंक जायना, देवाचें उतर फोट जावंक जायना. आनी जोरी तो देवाचें उतर म्हणटा की देवान आमकां सगळीं आत्मीक वरदानां दिल्लीं आहात जाल्यार तातूंतच आमचो आन्सरूय मेळटा की ती खंय आहात. कित्याक ती म्हणटा आत्मीक वरदानां आमकां दिल्लीं आहा. आत्मीक वरदानां आमकां दिल्लीं आहा. जोरी तर ती आमकां पळोवंक मेळना जाल्यार ताजेर आमी थोडी समजणी घेवपाक जाय. कित्याक बायबल क्लियर उतरांनी सांगता ती आत्मीक वरदानां म्हणून. आतां तुमी जाणा आसतल्यात मनशाक कितले भाग आहा. बॉडी, हेड एंड लेग्स. प्रेज गॉड. मेन खंयचो. अरे हिंगा आतां कॉम्पिटिशन जाता. प्रेज गॉड. ओके, हें क्लियर करुया. 3 भाग खंयचे. आत्मा, मन आनी कूड. स्पिरीट, सोल आनी बॉडी. आत्मा, मन आनी कूड. स्पिरीट, सोल, बॉडी. मेन खंयचे. हे वटेन आत्मा, हे वटेन कूड. ओके, वोट घेवया. कितलीं जाणां कूड म्हणटात. बरें सिस्टर, आतां चेंज करता आन्सर आपल्याचो. मेन खंयचो. मेन आमचो आत्मा. ओके, आतां इंग्लिशीन जरी आयकलें स्पिरीट आनी सोल दोनी एकूच दिसतात न्हू. या एक्चुअली डिफरन्स खबर ना ते मेरेन पासून आमी दोनांकूय एकूच म्हणटालीं. कोंकणीन ट्रान्सलेट केलें दोनूय आत्मोच म्हणटालीं आमी. पूण आमचे 3 भाग आहा. स्पिरीट, सोल आनी बॉडी. आत्मो म्हणल्यार स्पिरीट. स्पिरीट जाता आमचो आत्मो. सोल जाता आमचें मन. सोल आमचो आत्मो जायना. सोल जाता आमचें मन. जंयसर आमचें चिंतप जाता, आमची फिलिंग्स जाता, जें कितें आमी फील करता तें कुडीन आसना. आमचें फिलींग मातशें तें टिंगलींग बींग जाता तें कुडीन फील जाता जाय. पूण एक्चुअली फिलींग आमची एक्चुअली इमोशन्स आमची मनान आहा न्हू. मनान आहा. आनी तिसरें बॉडी इज कूड. बॉडी कूड सिंपल. कन्फ्युजन जाता पळय तें हें स्पिरीट आनी सोल जाता पळय तेका. सो स्पिरीट म्हणल्यार आमचो आत्मो. सोल म्हणल्यार आमचें मन, जंयसर आमचें चिंतप जाता, आमची इमोशन्स आहा, आमची फिलिंग्स आसता. आनी चिंतप जाता म्हणल्यार ज्या पार्टांतल्यान आमी डिसिजनाय घेता तीं आमच्या मनांतल्यान जाता. तीं आमच्या आत्म्यांतल्यान जायना, तीं आमच्या मनांतल्यान जाता. तर सोल तो आमचें मन जाता. आत्मो न्हू. सोल म्हणल्यार आत्मो न्हू. सोल म्हणल्यार आमचें मन. आतां आमचो मेन पार्ट म्हणटा पळय तो आमचो स्पिरीट. मेन म्हणटा मेनूय म्हणपा ताका सारकें ना. कित्याक सगळें तिनूय बाराबर तो चलोंकूच जाय. स्पिरीट नासतना सोल आनी बॉडी चलोंक जायना. पूण मेन म्हणल्यार आमचो कोर, आमची आयडेंटिटी आमी स्पिरीट म्हणून. जायते फावटी आमी म्हणटा वी आर जस्ट ह्युमन बिईंग्स म्हणटा न्हू.
बट वी आर ह्युमन बिईंग्स एज लॉंग एज वी आर ऑन दिस अर्थ, जे मेरेन आमी ह्या संवसारार आहा ते मेरेन आमी ती ह्युमन बिईंग्स जाता. पूण एक्चुअली आमी पळोवंक गेल्यार आमी स्पिरीट बिईंग्स. आमी आत्मे. कित्याक आमी आत्मे जांकां मन आहा आनी जीं रावतात एके कुडीन, जीं रावतात एके कुडीन. ओके, एक एग्जाम्पल दिलो म्हणल्यार, नॉट परफेक्ट एग्जाम्पल न्हय तो, एक नाल्ल जरी इमॅजीन केलो जाल्यार नाल्लाचो मेन पार्ट खंयचो? भितरलो वायट पळय तो न्हू, वय तो मेन खावपाचो पार्ट. ओके, ताका भायर कोट्टी आसता. ओके, ताका भायर कोट्टी आसता. ते कोट्टे भायल्यान कातो आसता, सोण्णू आसता, वय. सो ते 3 पार्ट जरी धरले आमी जाल्यार आमचे स्पिरीट सोल बॉडी, आमचोय आत्मो, मन आनी कूड तेच भाशेन इमॅजीन करया. परफेक्ट एग्जाम्पल न्ही आं, खंयसर वचून म्हाका कोट बी करच्यात ब्रदरीन हांवें सांगलेलें म्हणून आमी नाल्ला भाशेन म्हणून ना. ओके, आमकां फकत समजणी घेवपाक, इमॅजीन करपाक, वय. मेन पार्ट भितरली कातली जी आसता ती, वायट तो पार्ट, ताजे भायल्यान कोट्टी आनी ताजे भायल्यान सोण्णू आसता पळय तें. ओके, तेच भाशेन आमचो मेन पार्ट आमचो स्पिरीट. आमचो स्पिरीट, त्या स्पिरिटाक एक मन दिल्लें आहा. त्या स्पिरिटाक एक मन दिल्लें आहा जंयसर आमचें चिंतप जाता आनी आमचें फिलिंग्स जाता. पूण त्या स्पिरिटाक आनी त्या मनाक आमी हात लावंक जायना न्हू. आमी हात लावंक जायना. तर त्या स्पिरिटाक आनी त्या आत्म्याक आनी त्या मनाक एक कूड दिल्ली आहा. कित्याक ह्या संवसारांत जरी आमी जियेतलीं जाल्यार आमकां कुडीची गरज. कूड नासतना ह्या संवसारार आमी जिवंक जायना. एका जरी तर एक आत्मो, कसलोय आत्मो जावं तो, जरी तर ह्या संवसारार जियेतलो जाल्यार ताका कुडीची गरज. कित्याक ह्या संवसारार जितलें कितें रचलेलें आहा ताका आमी हात लायतलीं, तें खातलीं, तें घेवन कसलो वावर कोत्तलीं जाल्यार कूड नासतना करूंक जायना. कित्याक जरी तर एक हातोडी आहा आनी ते हातोडेन आमी फियो धाडूंक जाय, तो आमी फकत मनान आनी आमच्या स्पिरिटान करूंक जायना. ते हातोडी हातीन धरूंक जाय आनी ते हातीन धरून धाडूंक जाय. तेका लागून आमच्या आत्म्याक आनी आमच्या मनाक ती कूड दिल्ली आहा. ती कूड दिल्ली आहा. आतां हे जावन आहा आमचे ते 3 भाग. हे जावन आहा आमचे ते 3 भाग. आतां देवान जी आमकां सगळीं वरदानां दिल्यां ती म्हणटा आत्मीक वरदानां. ती म्हणटा आत्मीक वरदानां. सो सगळीं देवाचीं बेसांवां देवान आमकां ऑलरेडी दिल्यांत, दिल्लीं आहात, दितलो न्ही, ती आमकां दिल्लीं आहा. भलायकी जावं, गिरेस्तकाय जावं, सूख जावं, शांती जावं, तें सगळें आमच्या आत्म्यान दिल्यां. कित्याक ती आत्मीक वरदानां जावना, ती आमच्या आत्म्यान दिल्लीं आहा. ती आमच्या आत्म्यान दिल्लीं आहा. आनी आमचो जेन्ना ओके, ती आमकां केन्ना मेवतात? जेन्ना आमी जेजू क्रिस्ताचेर सोत मानता, ताका आमचो सोमी, आमचो सोडवणदार म्हूण मानून घेता, आनी तें उचारता की हांव जेजूचेर सोत मानता, तो म्हजो सोडवणदार म्हणून, तेन्ना आमचो एक नवो जल्म जाता. बॉर्न अगेन म्हणटा तें आयकलां न्हू तुमी? येस, वी आर बॉर्न अगेन म्हणटा न्हू. वी आर बॉर्न अगेन म्हणल्यार आमचो एक नवो जल्म जाला. आतां तो नवो जल्म कुडीचो तर जावंक ना. तो नवो जल्म जाला पळय तो आमच्या आत्म्याचो. तो नवो जल्म आमच्या आत्म्याचो नवो जल्म जाला, कुडीचो न्हू. कूड तशीच आहा. कूड आमच्या आवयच्या कुसव्यांतल्यान आमी जल्मलेलीं ती सेम कूड आहा. तिजो आनी नवो जल्म जावंक ना. ते कुडीन नवो जल्म न्हू, तो आत्म्यान नवो जल्म जाला. आनी जेन्ना तो आत्म्यान आमचो नवो जल्म जाला तेन्ना ती आमी एके भाशेन तो आमच्या आत्म्यान जीं बेसांवां आहा
ती एके भाशेन थिंगा बरोवन येतात. ती बेसांवां आमकां सगळीं ती लागू जातात. जेन्ना आमच्या आत्म्याचो तो नवो जल्म जाता पळय ना, तेन्ना ती देवाची जी सगळीं बेसांवां आहा जी ताणें आमचे पासत दिल्यांत ती तेन्ना सावन लागू जाता. भलायकी जावं सगळीं बेसांवां जी आमच्या जिवितांत जाय ताचे कुशे प्रमाणे ताणें आमकां ती दिल्यांत ती जेन्ना आमचो नवो जल्म जाता, आत्म्याचो नवो जल्म, तेन्ना ती आमकां लागू जातात. आतां जोरी तर ती आमकां पळोवंक मेळना जाल्यार ती आमकां पळोवंक मेळना आमचे कुडीन, आमच्या फिजिकल वर्ल्डान. ती बेसांवां आमकां पळोवंक मेळना ती भायलें जें कोट्टें आहा, नाल्लाचें सोण न्हू भायलें जें आहा तें आमचे कुडीन, आमच्या फिजिकल वर्ल्डान आमकां ती पळोवंक मेळना. पूण ती आत्म्यान देवान सगळीं भरून दवरल्यांत. सगळीं बेसांवां जोरी तर आमकां हिलींग जाय जाल्यार तें आत्म्यान आमच्या ऑलरेडी आहा. आमच्या आत्म्यान तें ऑलरेडी आहा. जोरी तर आमकां आमचे फॅमिलीन शांती जाय जाल्यार ते फॅमिलीन शांती, ते फॅमिलीन मोग देवान ऑलरेडी घालून दवरला. आमच्या मनान शांती जाय, आमच्या मनान खुशालकाय जाय जाल्यार ती देवान आपली शांती आनी आपली खुशालकाय आमच्या आत्म्यान ऑलरेडी घालून दवरल्या. आमी शिकोंक जाय म्हणटा तें ती आमच्या आत्म्यांतल्यान कोही आमी भायर आमचे कुडीन काडटल्यान. कुडीन म्हणटा ती फकत न्हय फिजिकल कुडीन हे, पूण आमच्या सरावंडिंगान, आमच्या एनवायरमेंटान, आमच्या फॅमिलीन, आमच्या वावरांत, त्या फिजिकल वर्ल्डान, आमच्या त्या स्पिरिटांतली आमी काडून आमच्या त्या फिजिकल वर्ल्डान पळोवपाक हें आमी शिकोंक जाय. कित्याक जायते फावटीं दिसता हें की जोरी तर आमकां पळोवंक मेळना ती बेसांवां जाल्यार दिसता की देवान तें दिवंकूच ना म्हणून. दुयेंस जेन्ना येता तेन्ना दिसता की देवान आमकां हिलींग दिवंकूच ना म्हणून. बँकान जेन्ना बॅलन्स लो जाता तेन्ना दिसता की देवान आमकां पयशांचें बेसांव दिवंकूच ना म्हणून. फॅमिलीन जेन्ना तेवटूं जाता, झगड्यो जाता, भुरगीं जेन्ना आयकनात तेन्ना दिसता की देवान ती आमकां खुशालकाय, ती आमकां शांती आमचे फॅमिलीन दिवंकूच ना म्हणून. पूण ती दिसना आमकां त्या फिजिकल वर्ल्डान. पूण ती आमच्या आत्म्यान, ती स्पिरीट वर्ल्डान, ते स्पिरिच्युअल वर्ल्डान देवान ऑलरेडी दिल्ली आहा. आमी फकत शिकोंक जाय ती स्पिरीट वर्ल्डांतल्यान, ती आमच्या स्पिरिटांतल्यान आमी कोही भायर काडपाची पळय ती. कोही भायर काडपाची पळय ती. ओके, आनीक एक जरी एग्जाम्पल घेतलो जाल्यार, अगेन परफेक्ट एग्जाम्पल न्हू तो, पूण आमकां समजोवपाक. तुमच्या लागीं बँक अकावंट आहा बँक अकावंट? वय न्हू. तो बँक अकावंट केन्ना पळयला तुमी? अकावंट हो अकावंट पळयला तुवें? बँक पळयलां आसतलें, बँकाचो ब्रांच पळयला आसतलो, वय. पूण तो अकावंट कसो दिसता, खंयसर आहा, केन्ना पळयला? पासबुकूय पळयला आसतलो, पूण पासबूक तुजो अकावंट, तुजे जे पयशे आहा ते एक्चुअली पासबुकान आहा? तुजे पयशांच्यो नोटी पासबुकान आहा? पयशे बँकान आहा, वय. पूण ओके, बँक दवरता तिजोरेन, करेक्ट? तांचो तो वॉल्ट आसता, तिजोरी आसता, बँक पयशे तातूंत दवरता, वय हो ना? आतां ती तिजोरी तुजो अकावंट? तिजोरी तुजो अकावंट न्हू, पासबुकूय तुजो अकावंट न्हू, बँकाचो ब्रांचूय तुजो अकावंट न्हू, जाल्यार तो अकावंट खंय आहा? म्हणजे तुका जरी बँकूय ब्रांचूय तुजो अकावंट न्हू, ती तिजोरी तुजो अकावंट न्हू, हाचो मिनींग हो की तुजो अकावंट नाच? सिस्टर चिंतून पडली आतां, अरे आहा म्हजे लागीं अकावंट? आहा कितें? तो कोणेच आमचो तो अकावंट पळोवंक ना न्हू. ब्रांच पळयला, मॅनेजरूय पळयला, पासबुकूय पळयला,
चडशी तिजोरी पळोवंक मेळना कितें भितर आसता पूण एक एक पाट पळोवंक मेवता हें दार बी उकडलें म्हणटा पळोवंक मेवता त्यो तिजोरी मे बी आमी पळयल्या आसतली पूण तो आमचो अकावंट न्ही तो आमचो अकावंट न्ही ती तिजोरीन पयशे पासून आहा जाल्यार तो ती तिजोरी आमचो अकावंट न्हू पूण बँकान अकावंट तर आहाच अकावंट तर आहात हे जे सगळे आमकां भायल्यान पळोवपाक मेवता ती तिजोरी ऑर तो पासबूक हो बँकाचो ब्रांच तो आमकां भायलो प्रूफ की आमकां अकावंट आहा म्हणून स्पेशली पासबूक स्पेशली तो अकावंट नंबर जो आमकां मेवता तो भायलो प्रूफ की आमचो त्या बँकान अकावंट आहा म्हणून तो अकावंट आमकां पळोवंक मेवना पळय ना पूण त्या अकावंटाचो आमकां प्रूफ दिल्लो आसता अकावंट नंबर त्या पासबुकार आमकां प्रिंट केल्लो आहा सो तो अकावंट नंबरी पासून तुवें पळयलाय जाल्यार अकावंट नंबर फिजिकली पळोवंक ना तो पासबुकार आहा तो पळयला वय सो तो पासबुकार अकावंट नंबर प्रिंट करून दिल्लो आहा तो आमकां हो भायलो प्रूफ त्या अकावंटाचो जितले पयशे आहा ते त्या अकावंटान आहा पूण ताजो प्रूफ मेवता त्या पासबुकान जेन्ना एंट्री प्रिंट करून येता तेन्ना त्या अकावंटा त्या तो बॅलन्स आहा आमच्या अकावंटान ताजो प्रूफ मेवता आमकां आतां बँकाचो सिस्टम हो की जरी तर आमच्या अकावंटान 10 लाख आहा बँकाचो सिस्टम हो न्ही की बँकान ते 10 लाख भितर तिजोरेन भरून दवरल्या म्हणून कित्याक सगळे आमचे दर एकल्याचे 10-10 लाख धरले जाल्यार बँकांक कितली कॅश धरची पडटली पळय न्हू सो इट्स नॉट लायक हे न्ही की ते 10 लाख जितलो आमचो बॅलन्स आहा ताजी एक एक नोट ते बँकान दवरल्या म्हणून होय पूण ते जरी तर आमकां तो प्रूफ दाखयता आमच्या पासबुकार की आमच्या अकावंटान 10 लाख आहा म्हणून जाल्यार ते गॅरंटीड आहात ते आमच्या अकावंटान न्हू ते आमकां पळोवंक मेळना जायत पूण ते डेफिनेटली गॅरंटीड आहा कोणी डिबेट करूंक जायना की अरे 10 लाख दाखयता खरे पूण हा एक्चुअली तुज्या अकावंटान 5 लाख कोणें फाल्यां येवन म्हणोंक जायना कित्याक तो आमचे लागीं प्रूफ आहा एक पाट ती एंट्री आयली जाल्यार आमचे लागीं तो प्रूफ आहा की आमच्या अकावंटान गॅरंटीड 10 लाख आहा अहेंच अगेन परफेक्ट एग्जाम्पल न्हय म्हणलेलो पूण अहेंच आमच्या ते स्पिरीट वर्ल्डानूय चलता जी बेसांवां देवान आमच्या स्पिरिटान घातल्या ती एके भाशेन देवान ती सगळीं बेसांवां आमच्या अकावंटान घातल्या आमच्या त्या अकावंटान घातल्या हाचोय प्रूफ आमकां बायबलांतल्यान मेवता रिटर्न प्रूफ बँकूय रिटर्न प्रूफ दितात न्हू एक पाट रिटर्न प्रूफ आयलो जाल्यार कोणें मागीर आग्यू आनी करूंक जायना डिबेट आनी करूंक जायना सो देवानूय आमच्या अकावंटान जितली आपल्याची बेसांवां घातल्या आमचो अकावंट खंयचो आमचो स्पिरीट आमचो अकावंट अगेन परफेक्ट एग्जाम्पल न्हू पूण आमकां एक समजून घेवपाक सगळीं देवान आपली आत्मीक वरदानां आपली आत्मीक बेसांवां आमच्या स्पिरिटान घातल्या ताजो प्रूफ आमकां आपल्या उतरांतल्यान दिला हिलिंगाचो जरी एग्जाम्पल घेतलो जाल्यार आमच्या स्पिरिटान हिलिंग आहा हाजो प्रूफ 1 Peter 2:24 आमकां सांगता एक स्क्रिप्चर घेतलो जाल्यार सगळ्या स्क्रिप्चर आपण एक स्क्रिप्चर घेतलो जाल्यार तो 1 Peter 2:24 जो म्हणटा जेजूच्या गाव्यांनी आमी बरीं जाल्यांत आमकां पेकोणी मेवल्या जाल्यार तो प्रूफ न्ही आमच्या अकावंटान हिलिंग आहा म्हणून आनी हें आमी सगळ्यांनी अनुभवलां जेन्ना आमी तो प्रूफ घेता आनी तो प्रूफ बिलीव करता आनी त्या बिलिफाचेर एक्शन घेता तेन्ना जें कितें आमच्या स्पिरिटान आहा तें आमकां आमच्या फिजिकल वर्ल्डान पळोवंक मेवता तो प्रूफ आहा ताचेर आमी आनीक एक प्रूफ मागिना आमी तो प्रूफ एक पाट पळयलो बँकाची ती एंट्री पळयली आमी बिलीव करता न्हू आमी बिलीव करता ती एंट्री पळयली आनी जरी तर आमकां ते 10 लाखांतले 5 लाख काडूंक जाय वा 10 लाखांतले 10 लाख काडूंक जाय
त्या प्रुफाचेर आमी आनीक एक्स्ट्रा प्रूफ सोदूंक वेंची ना. आमी बँक मॅनेजरा लागीं वचोन विचारचें ना, अरे पासबुकाचेर एंट्री दाखयता पूण मातशें तूं कन्फर्म कोत्ता या खऱ्यांनीच आहा जाल्यार थिंगा म्हणटा आमी केन्ना. म्हाका मातसो डावट मारता हें मे बी सारकें ना म्हणून. 10 लाख दाखयता खरें पूण म्हाका डावट मारता 10 लाख ना खऱ्यांनीच थिंगा. केन्ना आमी बँक मॅनेजराशी वचोन विचारता मातशें क्लॅरिफाय कर म्हणून. ना न्हू, जरी ते 10 लाखांतले 10 लाख आमकां काडूंक जाय जाल्यार आमी कॉन्फिडंटली बँकान वता, चॅक बरयता, सबमीट कोत्ता आनी पयशे दी. आतां जो बँकान कॅशियर बसला ताणें म्हणोंक जाता की तुका दिवंक जायना म्हणून. म्हणटात सो कोणाक हे पयशे मेवत ना तांच्या अकाउंटान आहा पळय ते. म्हणटात मे बी आसतले इफ इट्स अ व्हेरी बीग अमावंट. जरी तर एक व्हडलो अमावंट त्या कित्याक ते कॅश थिंगा ते तिजोरेन दवरिना न्हू. जरी तर एक व्हडलो अमावंट आहा आनी ते सगळे आमी विथड्रॉ करूंक सोदता जाल्यार ते म्हणटा आसतले आयज येनाका फाल्यां यो. पूण फाल्यां जेन्ना वेता तेन्ना परतून म्हणटलो तो की तुजे अकाउंट पयशे जे आहा ते आपूण तुका दिना. ताणें म्हणोंकूच जायना कित्याक ते पयशे कोणाचे तुजे, तुजो हक आहा तेजेर. पळय कोणें म्हणोंक जायना की ते पयशे आपूण तुका दिना म्हणून. होच सेम सिस्टम बायबलांतलो. सगळीं बेसांवां आमच्या अकाउंटान घातल्या, आमच्या स्पिरिटान घातल्या. जेन्ना आमी तो प्रूफ घेता, आतां तो प्रूफ बायबलान आमकां देवान प्रॉमिसीस म्हणून दिल्ले आहा. गॉड हॅज मेड मेनी प्रॉमिसीस टू अस. जायत्यो बासावण्यो केल्ल्यो आहा. तो बासावण्यो जावन आहा त्या बेसांवांचो प्रूफ. बासावण्यो ताज्यो जावन आहा त्या बेसांवांचो प्रूफ. एक प्रूफ आमी पळयला पळय तो 1 Peter 2:24. दुसरो प्रूफ एक जरी एग्जाम्पल घेतलो जाल्यार आमच्या आत्म्यान पवित्र आत्मो घातलेलो आहा. पवित्र आत्मो आनी आमचो आत्मो आयज एक जाला. आमचे भितर पवित्र आत्मो आहा, वय वा ना? आहा. ताजोय प्रूफ देवान दिल्लो आहा, वय इन द बायबल रिटन प्रूफ दिल्लो आहा की पवित्र आत्मो जेन्ना तुमी स्वत मानतल्यात तेन्ना तुमचेर पवित्र आत्मो देवान येतलो आनी एक पाट तो आयलो म्हणटोच तुमकां आनी पोत्तून आनी साणून तो वेंचो ना. तो सदांच तुमचे भितर जियेतलो. ताजोय प्रूफ आहा, ताजोय प्रूफ आहा. जरी तर ते आतां पवित्र आत्मो तोय आमकां पळोवपाक मेळना त्या अकाउंटा भाशेन पळोवपाक मेळना न्ही आतां आमकां. पूण भितर आहा गॅरंटीन आमी बिलीव करूंक जाता कित्याक ताका आमचे लागीं रिटन प्रूफ आहा आतां, वय. जेन्ना तो आमी रिटन प्रूफ घेता सो देवान आमकां आपले बासावणे वरवीं दिला तेन्ना जेन्ना आमी तो प्रूफ घेता आनी ताचेर आमी बिलीव करता आनी बिलीव करून ताचेर एक एक्शन घेता तेन्ना आमच्या जे स्पिरिटान जें कितें आहा तें आमच्या फिजिकल वर्ल्डान पळोवंक मेळटा. फिजिकल वर्ल्डान पळोवंक मेळटा. सेम भाशेन जेन्ना आतां 10 लाख जे बँकान आहा त्या रिटर्न प्रुफाचेर आमी बिलीव करता, बिलीव करून ताचेर एक एक्शन घेता. फकत बिलीव केलें की आमच्या अकाउंटान 10 लाख आहा जाल्यार त्यो सगल्यो नोटी आमच्या हातीन येतल्यो ना. ताचेर एक एक्शन घेवपाक जाय. बिलीव करून चॅक बरोवंक जाय, चॅक व्हरोन कॅशरा लागीं दिवंक जाय. तेन्ना तो कॅशर some banks don't give tokens, no? Yeah. So जेन्ना ती चॅक कॅशरा लागीं दिता तेन्ना तो ते पयशे आमचेच पयशे ते आमच्या अकाउंटान आहा पळय ते तो आमकां दिता. जरी तर आमी एक्शन घेत ना बिलीव करून म्हणटा आय बिलीव म्हज्या अकाउंटान 10 लाख आहा तर ते आतां म्हज्या हातीन येतले ना. एक्शन डेफिनेटली घेवपाक जाय. एक्शन 100% घेवपाक जाय.
ते जेन्ना ते एक्शन घेतात तेन्ना तेंचे कितें आमच्या आत्म्यान आहा तें आमच्या कुडीन आमकां पळोवंक मेळटा. आनी अगेन कूड म्हणटा ती नॉट ही फकत ही कूड न्हू, पूण आमच्या सरावंडिंगान, आमच्या फॅमिलीन, आमच्या कामार तें आमकां जीं बेसांवां देवान आमच्या स्पिरिटान घातल्या ती आमकां पळोवंक मेळटा. आतां जरी तर बिलीव करूंक जाय न्हू, हातून एक मोदें प्रॉब्लम येता. हातून मोदें प्रॉब्लम येता कित्याक स्पिरीट आहा ते स्पिरिटांतल्यान भायर काडूंक जाय आमच्या कुडीन, आमच्या फिजिकल वर्ल्डान. फ्रॉम द स्पिरिच्युअल वर्ल्ड आमकां ते भायर काडूंक जाय आमच्या फिजिकल वर्ल्डान. ह्या कुडीचो आनी स्पिरिटाचो एक्चुअली कांय संबंदूच ना. कुडीचो आनी ह्या स्पिरिटाचो कांय संबंद ना. येस, तो स्पिरीट एक कुडीन जियेता, पूण डायरेक्ट कनेक्शन ना तेंचें. कुडी आनी स्पिरिटा मदें येता आमचें मन, येता आमचें मन. यू पुट द डायग्राम ऑन द स्क्रीन. जरी तो नाल्ल पोत्तून आमी एग्जाम्पल घेतलो, परफेक्ट एग्जाम्पल न्हूय पूण इमॅजीन करपाक, भितरली कातली आसता, धवो पार्ट, भायलें सोण्ण आसता. कातली आनी भायलें सोण्ण डायरेक्ट कनेक्शन आहा तांचे भितर? आहा? मोदें ती कट्टी येता न्हू, मोदें आनीक एक पार्ट येता जो त्या सोण्णाक आनी कातलेक जॉयंट करता. वय तोच आमचो जो स्पिरीट आहा आनी ही भायली जी बॉडी आहा ही हांगासर हो अकावंट फूल आहा. आतां ह्या अकावंटांचें कितें आहा तें जरी तर आमकां हिंगासर पळोवंक मेळटलें, आमच्या फिजिकल वर्ल्डान पळोवंक मेळटलें, जाल्यार मोदें हो जॉयंट आहा पळय तो आमचो सोल, आमचें मन, तो जरी तर हांगासर कितें आहा तें हांगासर पावतलें ऑर आमकां पळोवंक मेळटलें, जाल्यार तें सोलांतल्यान पास जावंक जाय. सोलांतल्यान पास जायनासतना हें आमकां कुडीन तें पळोवंक मेळचेंच ना. पास जाता तें आमच्या सोलांतल्यानूच जावंक जाय. आनी सोल म्हणलेलो तो आमी कितें? आमचें मन. थंयसर कितें येता? आमचीं चिंतनां, आमचीं डिसिजन्स कितें म्हणटा कोंकणीन? येवजण्यो? ना, डिसिजन्स कितें म्हणटा कोंकणीन? एक पाट कितें जाता जाणा तूं? भायर आसता न्हू तेन्ना सारकीं सगळीं उतरां येता, हांगा पावली म्हणटा उतरांच येना. जाय तेन्ना उतरांच येना मनान. प्रेज गॉड. डिसिजन निश्चय, निश्चय म्हणूंक जाता? ओके, प्रेज गॉड, थँक्यू जीजस. थंयसर तोवूय हेल्प करता पयले, दिसता मनान उतरां घालतलो. प्रेज गॉड. ओके, आमचें चिंतप आहा, आरे पळय ते रिलेटेड आहा. चिंतप, आमचे इमोशन्स, आमचे फिलींग आनी निश्चय घेवप. चिंतो नासतना निश्चय घेवंक कांय जायना. जरी तर कसलो निश्चय घेतले जाल्यार ताचे पयलीं चिंतप येवंकूच जाय. जायते फावटी आमची चिंतनाय सारकी आसूंक आमचे इमोशनूय ताका कनेक्टेड आसता. कित्याक चिंतना आमचें एक पार्ट आमी कितें फील करता ताजे प्रमाणें वेतात. तो हें सगळें जाता आमच्या मनान, जो आमचो सोल पार्ट. सो सोल पार्ट, आमचो सोल, आमचें मन कोणाचे वाटेन वेता ओ कोणा लागीं अग्री जाता त्या प्रमाणें आमकां ताचें फळ पळोवंक मेळटा. जरी तर आमचें मन अग्री जाता बॉडीन, आमच्या फिजिकल वर्ल्डान कितें चलता ताजे लागीं, जाल्यार ताचो फळ फिजिकल वर्ल्डान कितें चलता तोच
कंटिन्यू जातलो तोच कंटिन्यू जातलो पूण जोरी तर हें मन आमचें चिंतना आमचे इमोशन्स फिलिंग्स आनी आमचे डिसिजन्स आमच्या स्पिरिटान कितें आहा ताचे कडेन अग्री जाता जाल्यार स्पिरिटान जें आहा ताचो फळ आमकां ह्या बायलेक कुडीन आमच्या फिजिकल वर्ल्डान पळोवंक मेवता कॉम्प्लिकेटेड दिसता मातशें सर्कल बी पळयलें म्हणटा मॅथ्स कशी दिसता मागीर वय ना कॉम्प्लिकेटेड ना हें कॉम्प्लिकेटेड ना सिंपल सिस्टम कित्याक देवान जें कितें केलां न्हू ताणें आमकां कळ्ळें एक देव हातून न्हू देवाचो मोगूय दाखयता देवाची कृपाय दाखयता की जें ताणें कितें केलां न्हू आमकां सारकें सोंपें केलां आमकां दिसता तें खूब कठीण म्हणून देवाचे वाटेन चलोवंक खूब कठीण म्हणून दिसता पूण एक्चुली तें कठीण न्हू ताणें आमकां सगळें सोंपें केलां जो कठीण पार्ट आसलो जो डिफिकल्ट पार्ट आसलो तो ताणें आपल्याचेर घेतला डिफिकल्ट पार्ट आसलो पळय तो जें फारीकपण आमी दिवंक जाल्लें आमच्या पातकांचें जें मरण आमी एक्चुली भोगूंक जाय तो एक्चुली डिफिकल्ट पार्ट आसलो तो ताणें आपल्याचेर घेतला आनी इजी तो पार्ट आमकां दिला आतां ताणें आमकां सारकें सोंपें केलां एक पार्ट समजलें म्हणटच एक पार्ट ती समजणी मेवली म्हणटच जायते पाटी हे टॉपीक आमी पोत्तून पोत्तून रिपीट कोत्ता कित्याक जितले पाटी रिपीट कोत्ता तितली आनीक समजणी आमची आनीक खोल जाता जरी तर आमी कामाचेरूच धरलें पयलो दीस मातसो डिफिकल्ट लागतलें काम न्हू पयलें नवें स्टार्ट केलां काम तर पयल्या दिसा ओ मे बी आनीक एक सुमान पासून धरलें मातशें डिफिकल्ट लागता पूण तेंच काम पोत्तून केलें एका वर्सान आनी तें काम आनी डिफिकल्ट लागोना एक वर्स सोड 6 म्हयन्यांनीच आमी कॉन्फिडंट जाता की हें काम आनी डिफिकल्ट ना कित्याक आमी ते 6 म्हयने करीत आयल्या हांगासरूय तहेंच जरी तर आमचें मन आमी आमचे कुडीन आमी आमच्या आत्म्यान जें कितें आहा बेसांव आहा ती आमचे कुडीन जरी आमी अणभवतल्या जाल्यार तें आमच्या मनांतल्यान पास जावपाक जाय आनी मनान आहा आमचें चिंतप आमचे इमोशन्स आनी आमची डिसिजन्स थिंकींग फिलींग एंड चुजींग हाचो मिनींग हो की आमचें चिंतप आमचें फिलिंग्स आमची इमोशन्स आनी आमची डिसिजन्स जावंक जाय स्पिरिटा प्रमाणें जें कितें आमच्या स्पिरिटान आहा ताचे प्रमाणें आमचें चिंतप जावंक जाय आमचें फिलींग जावंक जाय आनी आमचे निश्चय जावंक जाय आमचे डिसिजन्स जावपाक जाय तेन्ना जेन्ना ह्यो 3 वस्तू आमच्या स्पिरिटान जें कितें आहा ताचेर दवरलेल्यो जातल्यो तेन्ना स्पिरिटान कितें आहा तें आमकां फिजिकल वर्ल्डान पळोवपाक मेवतलें आनी आमच्या स्पिरिटान कितें आहा हें आमकां कशें कळटा जो रिटर्न प्रूफ आमकां दिला आमच्या अकाउंटान कितें आहा ताजो रिटर्न प्रूफ जो दिला देवान आपल्या उतरांतल्यान आपल्या भासावण्यांतल्यान तातूंतल्यान आमकां कळटा आमच्या एक्चुअली स्पिरिटान कितें आहा पळय तें सो जेन्ना आमची डिसिजनां आमची चिंतना आमची फिलिंग्स त्या देवाच्या उतराचेर दवरलेलीं जातात तेन्ना त्या उतरा प्रमाणें ताचें फळ आमकां आमचे भायले कुडीन अणभवूंक मेळटा ते फिजिकल वर्ल्डान अणभवूंक मेळटा अकाउंट तर देवान फूल ऑलरेडी केला फकत अकाउंटान जितली गिरेस्तकाय आहा ती भायर येता ती आमच्या मनांतल्यान हाका लागून आतां हें पयलींच्या सेशनान आमी जोशुआ 1:8 पळयतालीं आय थिंक दोनूय सेशनांनी पळयलां जोशुआ 1:8 त्या उतराचेर नियाळ करूंक जाय कित्याक नियाळ तो जितलो सुबेज नियाळ करता तितलें आमकां फारीकपण मेळटलें अशें न्हू नियाळ करूंक जाय कित्याक तें आमचें मन जें आहा तें रिन्यू जाता तें नवसरून येता कितें बिलीव करपाक
आमच्या स्पिरिटान कितें आहा पळय तें जितलो आमी सुबेज नियाळ कोत्ता जितलें आमी तें आमच्या तोंडांतल्यान उचाता जितलें देवाचें उतर आमी मनान धरून ताचेर नियाळ कोत्ता जितल्यो देवाच्यो भासावण्यो ज्यो आहा भासावण्यो कितें आहा प्रूफ न्हू भासावण्यो देवाचो तो प्रूफ सो जितलो आमी त्या प्रुफाचेर जितलो आमी त्या भासावण्याचेर नियाळ कोत्ता आनी तें नियाळ कोत्ताना आमी तें आमच्या तोंडांतल्यान उचात्ता कितें जाता आमचें मन जें आहा तें ट्रेन जाता बिलीव करपाक स्पिरिटान कितें आहा पळय ताजेर आतां जोरी तर आमी तें करिना जाल्यार आमचें मन ऑटोमॅटिकली बिलीव कोत्ता कुडीन कितें आहा पळय तें कित्याक जें कुडीन कितें कुडीन जें कितें आहा तें आमकां पळोवंक मेवता न्हू दोळ्यांनी पळोवंक मेवता जोरी तर हिंगा घावो जालो जाल्यार तो आमच्या दोळ्यांनी पळोवंक मेवता घावो जाला म्हणून जोरी तर घरा कडेन आमचीं भुरगीं आहा आमचीं घरचीं आहा तीं आमचें आयकना जें आमच्या त्या दोळ्यांनी पळोवंक जाता आमकां तें फील जाता सो आमचें मन ऑटोमॅटिकली थंय बिलीव करता आमच्या कुडीन आमच्या फिजिकल वर्ल्डान कितें आहा पळय तें आमकां कितें दिसता आमकां कितें आयकूंक येता आमकां कितें फील जाता तें ऑटोमॅटिकली बिलीव करता ताका आनी एफर्ट घालचो पडना पूण ह्या स्पिरिटान आमच्या कितें आहा तें आमकां ह्या फिजिकल दोळ्यांनी पळोवंक जायना न्हू ताका लागून तो एफर्ट घालूंक जाय तो मातसो एफर्ट घालचो पडटा कित्याक ल्हानसानूच आमी ट्रेन जावन आयिल्लीं आहा की जें कितें पळयता ताजेर बिलीव करपाक जें कितें आमी पळयता ताजेर बिलीव करपाक ल्हानसानूच ट्रेन जाल्लीं आहा पूण जेन्ना आतां सोत गमन येता तेन्ना तें सोत बिलीव करपाक तें सोत हिंगासोर आहा तें सोत बिलीव करपाक तें तो एफर्ट घालूंक जाय तें ट्रेनींग जाय आनी तें ट्रेनींग जोशुआ 1:8 प्रमाणे आमी जेन्ना ती देवाची भासावणी उच्चारता ताचेर दीस आनी रात नियाळ कोत्ता तेन्ना आमचें मन ट्रेन जाता तें आमच्या स्पिरिटान कितें आहा तें बिलीव करपाक आनी न्हय की आमचे कुडीन कितें चलता पळय तें ओके एक हिलिंगाचो जरी एग्जाम्पल घेतलो आमचे कुडीन सिकनस आमकां पळोवंक मेवता जें कितें दुयेंस आहा घावो आहा वो दूख आहा ती आमचे कुडीन पळोवंक मेवता सो ती आमच्या मनाक बिलीव करपाक एफर्ट घालचो पडना कित्याक ती दिसता न्हू कसलो घावो आहा कसलें सिकनस आहा ताचो रिपोर्ट आहा तो दिसता आमच्या दोळ्यांनी सो तो बिलीव करपाक मन ऑटोमॅटिकली तो बिलीव करता पूण जरी तर आमी आमच्या स्पिरिटान हिलींग आहा जाल्यार ती हिलींग भायर पळोवपाक दिसना सद्याक आहा खरें 100% आहा गॅरंटीड आहा ताजो प्रूफूय आहा आमचे लागीं तें बिलीव करपाक जो तो प्रूफ आहा ताचेर आमी भोवन नियाळ करूंक जाय जितलो आमी नियाळ कोत्ता तितलें आमचें मन ट्रेन जाता कुडीन दिसता ताजेर फोकस करून न्हय पूण आत्म्यान जें कितें आहा हिलींग आहा कुडीन जें सिकनस दिसता ताजेर फोकस करून न्हय पूण आत्म्यान जें हिलींग आहा ताजेर फोकस करूंक तें मन तितलें ट्रेन जाता जितलो आमी सुबेज नियाळ कोत्ता जितलें आमी सुबेज मेडिटेट कोत्ता जितलें आमी सुबेज कन्फेशन आमी कोत्ता हें ताचें कारण हें न्हय की जितलें आमी सुबेज कन्फेशन कोत्ता तितलें देवाक अदीक तें बरें दिसतलें अदीक मानतलें आनी तो आमकां मागीर रिवॉर्ड दितलो ना तशें जाल्यार कोण 10,000 पावटी कन्फेशन कोत्ता ताका देवान चड बेसांव दिवंक जाय कंपेर्ड टू कोण मे बी 100 पावटींच कोत्ता बट तो देवाचो सिस्टम न्हय कन्फेशन कोत्ता आमी उतराचेर आमी नियाळ कोत्ता बायबल वाचता तें बेसांव मेळोवपाक न्हू एक्चुअली तें बेसांव मेळना म्हणून बिलीव करपाक पासबूक वचोन अपडेट कोत्ता न्हू वय सेम एग्जाम्पल घेतलो जाल्यार पासबूक वचोन एंट्री तर त्यो करच्योच पडटा थोडे पाटी एटीएमांतलें काडलें तेन्नाच तो पासबुकाचेर एंट्री येना तो पासबूक वचोन बँकान दिवन अपडेट करचो पडटा वय वा ना तो अपडेट आमी कोत्ता कित्याक तो अपडेट केलो म्हणटोच त्या बँकान पयशे येता ना पयशे आहा फकत ते अपडेट केले म्हणटोच आमकां प्रूफ येता आमचे लागीं प्रूफ येता की अमक्यात आतां पयशे आहा म्हणून तोहेंच जेन्ना आमी हें उतर घेता ही भासावणी घेता
आनी ती आमच्या तोंडांतल्यान उचात्ता आमी दीस रात आनी ताचेर नियाळ कोत्ता आमचें चिंतप आमची डिसिजनां आमची फिलिंग्स त्या बासावणेचेर दवरलेलीं जाता बेस्ड ऑन दॅट प्रॉमीस तेन्ना आमचें मन ट्रेन जाता टू बिलीव दॅट मन दोनी वाटांनी वडोंक जाता आतां मन बॉडी वाटेन वडोंक जाता ऑर स्पिरिटा वाटेन वडोंक जाता मोदें तोर हात तें मोदें तोर हात जेन्ना आमी नियाळ कोत्ता उतर उचारता तेन्ना मन ट्रेन जाता ह्या स्पिरिटान कितें आहा ताचेर फोकस करूंक तें चड बिलीव करूंक दिसता तें न्हू हालेलुया प्रेज गॉड थँक यू जीजस इतलें क्लियर वय इतलें क्लियर वय वो ना क्वेश्चन आहा कितें आय थिंक तो नाल्लाचो एग्जाम्पल बँकाचो एग्जाम्पल बऱ्याक पडटा या आयज इतलें उरलेलें फाल्यां कंटिन्यू करया वय प्रेज गॉड ओके हांगासर पासून हें क्लियर जालां कितें क्वेश्चन आहा आमचो मेन पार्ट खंयचो मेन दोवो पळय तो कातलेचो प्रेज गॉड आमचो स्पिरीट आमी एक्चुअली स्पिरीट बिंग्स नॉट जस्ट ह्युमन बिंग्स बट मोर इम्पॉर्टंटली स्पिरीट बिंग्स बिकॉज आमचो स्पिरीट पर्मनंट आमची जी बॉडी आहा ती मेल्या उपरांत कुसोन वयतली पूण जो स्पिरीट आहा तो तर सदांच जियेता स्पिरिटाक मरण ना की फाल्यां आमी मेलीं बॉडी कुसली म्हणटो स्पिरिटूय कुसोन वता ना सो आमचो मेन जो पार्ट आहा तो आमचो स्पिरीट आनी तो आमचो स्पिरीट देवाचे गिरेस्तकायेन भरला आमचो स्पिरीट देवाचे गिरेस्तकायेन भरला ती गिरेस्तकाय जरी आमी आमचे कुडीन अनुभवतले आमच्या जिवितान अनुभवतले आमच्या फॅमिलीन आमच्या वावरान अनुभवतले जाल्यार आमचें मन अग्री जावपाक जाय ते स्पिरिटान कितें आहा पळय ताचेर आमच्या मनान बिलीव करूंक जाय आनी एक्शन घेवपाक जाय आमच्या स्पिरिटान कितें आहा पळय ताचेर आनी आमच्या स्पिरिटान कितें आहा कितली गिरेस्तकाय आहा आनी कसली गिरेस्तकाय आहा हें आमकां गमोन येता देवाच्या उतरांतल्यान कित्याक देवाच्या उतरांतल्यान ताच्यो त्यो बासावण्यो मेळटा आनी बासावण देवान ज्यो बासावण्यो आमकां केल्ल्यो आहा तो प्रूफ रिटन प्रूफ आमच्या स्पिरिटान देवान कसली बासावण कसली वर्दनां कसली बेसांवां कसली गिरेस्तकाय घातल्या पळय ताची हालेलुया प्रेज गॉड ओके हांगासर काबार करया जेवपा या पूण हें फाल्यां कंटिन्यू करया ओके प्रेज गॉड दोय दांपया ओके मोगला बापा जेजू क्रिस्ता पवित्र आत्म्या ही जी समजणी तुवें आमकां दिल्या आनी एग्जाम्पल आमच्या मनान हाडलें हें स्वत समजून घेवपाक ताचे पासत आमी तुका दिनवासता सारकें सिंपल केलां तुवें आमकां समजूंक ताचे पासत आमी तुका दिनवासता आनी हें जें उतर तुवें आमकां दिलां आनी आमी मानून घेवन तें स्वत मानून आमच्या काळजांत रोयलां तें आमच्या जिवितांत ह्या फुडें एक बरें पीक दिता आनी खूब फळ दिता म्हणून आमी स्वत मानता आनी आमी तुका दिनवासता ह्या तुज्या उतरा पासत आनी ताचे समजणे पासत आमी तुका दिनवासता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन हालेलुया प्रेज गॉड थँक यू जीजस